साळगांव मतदारसंघात पठाराचेर गोंय सरकारान बांदिल्ल्या कोयर प्रकल्पाच्या घाणवासान साळगांव आनी कळंगूटकार कंटाळ्ळ्यात। पर्यटन क्षेत्र म्हूण कळंगूटची वळख आसली, मात आतां कोयराच्या घाणवासाचो पर्यटकांचेर परिणाम जावपाक लागला, अशें कळंगूट मतदारसंघ मुव्हमेंटाचो अध्यक्ष दिवकार म्हणटा। सगळ्या सांजेच्या आनी सकाळच्या आमी प्रत्येक गांवांत भोंवून पयले जो वास येता पळय तो सोंसच्या सारको ना। आमी म्हणटा कलंगूट इज अ ट्युरिजम हब, बट आयज अशी परिस्थिती जाल्या की ट्युरिजम डिक्लायन जाल्लेलें आसा, कित्याक आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चरूच ना। आनी आमी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर सुद्दां गव्हर्मेंटान आयज केला ते इन्फ्रास्ट्रक्चर तेंचे कडेन मॅनेजमेंट करपाची कॅपॅसिटी ना। कलंगूटचो हो एक तांचोच रिपोर्ट, त्यांचो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाचो जो कॅपॅसिटी आहा तो 100 मेट्रीक टन्स तेंच्यांनी पर डे गार्बेज ट्रीट करूं येता। तांच्यांनी प्लॅन केलो फकत कोस्टल आमचे आसा पळय कलंगूट आनी सरावंडींग एरियाज जशें प्रकाशान सांगला, पण आयज थंयसर गार्बेज सगळे नॉर्थ गोवाचे येता आनी टोटल मोर दॅन 140 मेट्रीक टन्साच्या वयर थंयसर गार्बेज पर डे येता। आनी 40 जी ती एक्सेस आसा ताचो हो हीप जाल्लो आसा, तो तांचे कडेन क्लियर जावपाची ही शक्यता खूपच कमी आसा। आतां तेंच्यांनी स्टेट ऑफ द आर्ट म्हणून हो गार्बेज प्लांट केलो, स्टेट ऑफ द आर्ट। तांच्यांनी भायर वचून कितले पयशे कोट्यांनी पयशे मोडले स्टडी टूर करपाक। म्हाका दिसना ती स्टडी टूर कशी ती तांच्यांनी पिकनीक केल्लेली आसा, गव्हर्मेंट ह्या लोकांच्या पयशांचेर पिकनीक केल्लेली आसा। आयज स्टेट ऑफ द आर्ट जो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट आसा थंयसर पयले ते बोस्टिंग करताले, बाबा तुमी केन्ना येवन थंयसर पळय आतां देर वोंट बी एनी स्मेल, वास जो थंयसर आसना। आयज त्या गार्बेज प्लांटाची अशी परिस्थिती जाल्या ती थंयसरूच न्हू पूण तेच्याक 5 किलोमीटर पयस हो वास गेल्लो आसा, तरी आसतना ते तेचेर कांयच सोल्युशन काडिना। आयज अशी परिस्थिती जाल्या एक नागरीक थंयसर पळोवपाक वयतलो म्हटल्यार ताका परमिशन सुद्दां दिना। कित्याक दिना? कोयराची विलेवाट लावपा खातीर सरकाराच्या आनी संबंदीत यंत्रणा योग्य प्लॅनिंग करूंक नाशिल्ल्यान आमचेर अशी परिस्थिती आयल्या, अशें कळंगूट मतदारसंघ मुव्हमेंट फोरमाच्या समितीन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन आरोप केला। हे सगळे मिस मॅनेजमेंट, मिस प्लॅनिंग जे गव्हर्मेंटाचे आनी जे आमचे आमदार आसा तांचे जे जाल्लेले आसा ती सुदारपाची पयली गरज आसा। चिंतन बैठक घेवपूच जाय। चिंतन बैठक घेतल्या शिवाय कांय फुडें वचपाचें ना, पूण ही चिंतन बैठक हें सगळें करच्या पयलीं तेंच्यांनी घेवपाक जाय आसलें। आयज तर ते घेयना, आयज हेचें सोल्युशन काडिना। आयज ट्युरिजम सुद्दां डिक्लायन जाला, हो वास येता तो कोंगटी पासून पावलेलो आसा। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान साळगांवच्या कोयर प्रकल्पाची पळोवणी करून कारवाय करची, नाजाल्यार कोयर प्रकल्प बंद करचो अशी मागणी फोरमान केल्या। हे तर करिना जाल्यार आमी आख्खो कलंगूटचो सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी दोनूय एकठांय जावन रस्त्यार येवन हे व्हडलें एजिटेशन करतले। सरकारान जर योग्य ती कारवाय करून हो प्रश्न सुटावो ना केल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी सरकाराक दिल्या। एका म्हयन्या भितर जर हे केलें ना जाल्यार आमी रस्त्यार येतले। मागीर ह्या दोनूय आमदारांनी आमचो गुन्यांव करपाचो ना। सांगपाची गोश्ट म्हळ्यार तुका एक सांगता हांव, ह्या आमदाराक तेंचे कडेन वचपाची आनी तेंच्या फुड्यान सांगपाची तेंची लायकीच ना त्या आमदारांची। कित्याक जेन्ना गेल्या लोक तेन्ना तेंचे कोणाचेच तेंच्यान आयकोंक ना। आमी 10 फावट गेले,